नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय परत हा शिक्षणाचो आणि आमी दर 2 दिसांनी हो विशय घेवन तुमचे म्हऱ्यांत येतात, कारण एकेडेमीक इयर लागीं पावता आणि जे लोक एक्चुअली संस्था चलयतात, शिक्षणीक संस्था चलयतात, तांकां ह्या विशयाचें कितें दिसता. आणि सरकारान फक्त परवरी बसून ब्युरोक्रेसीच्या माध्यमांतल्यान ही धोरणां ठरोवची न्ही, तर एक्चुअली ज्या संस्था चलयतात तांकां विश्वासांत घेवन ही चलोवची. म्हणून हो प्रयोग आज आमचे बरोबर आसात जीव्हीएम फोंडेच्या जीव्हीएम संस्थेचे अध्यक्ष भास्करबाब खांडेपारकर. भास्करबाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल, तुमी कशें करून पळयता ह्या विशया कडेन, कारण प्रॉब्लेम आसा, बट तुमची संस्था ह्या नवीन एकाडेमीक इयराची वाट कशी काडपाक पळयता? कोरोना व्हायरस पॅन्डेमीक जो सध्या आमी अनुभवतात तो सध्या जगाचो एक मेजर एजेंडा जाला. हाजेर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, नंतर इंडियन काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च, हे सगळे, तशेंच भायरचे वेस्टर्न नेशनाचे जे पळय सायंटिफीक कम्युनिटी आसा, हे प्रत्येक दिसा हाजो नियाळ घेतात. म्हणटकर आणि हो इश्यू हो फक्त शिक्षणा पुरतो मर्यादित नासतना एक मेजर हेल्थ इश्यू जगाचो जावन बसला. म्हणटकर आमी जेन्ना कसलेय विचार व्यक्त करतात की बाबा फाल्यां कितें जातलें, कोणेच धरून नाशिल्लें की 3-4 म्हयन्यांत 1 लाख लोक अमेरिकेन मरूंक शकता. ताका लागून सगळे लोक वेगळे तरेन जागे जाल्यात. तेन्ना सरकार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, तशेंच भारत सरकार, तशेंच गोंय सरकार, हे आमकां तरी दिसता की विथ ड्यू सिरियसनेस ह्या गोष्टीचेर ऑलमोस्ट 24/7 हाजेर विचार करीत आसा. आणि तांचो जो फीडबॅक आसा तो म्हजे दृश्टीन आमी सगळे तरेन मान्य करूं जाय. आतां हें जरी हांवें सांगलें, ताजे नंतर म्हाका आमी संस्था चलयता म्हणटकर हें नक्कीच दिसता की 9 जुनान पावस पडटकर भुरग्यांनी हे शाळेन आसूंकूच जाय. पूण हे नॉर्मल वर्स न्ही. आमचे उबे आयुश्यांत आमी अशें केन्नाच पळोवना. आतां हॅविंग सेड ऑल दीस, आतां आमचें एक सजेशन आसा तें हांव मांडूं तुमचे मुखार. हय, सांगात. जर तर गोवा सरकाराक दिसता की एसएससीची परीक्षा ते घेवंक शकतात बाय एडॉप्टिंग सोशल डिस्टन्सिंग, आणि एका वर्गान एक 10-15 विद्यार्थी दवरून ते जर तर एसएससी एग्जाम घेवपाक परवानगी दितात, त्याच बराबर सीबीएसई आणि आयसीआयसी हे जे पळय मोठे बोर्ड आसात भारतांतले, तांणी तेही आता परीक्षा घेवपाचे तांणी टायम टेबल डिक्लेअर केला. ताजे नंतर नव्या वर्षाच्यो सगळ्यात मोठ्यो परीक्षा ज्यो जी मेन्स आणि एडवान्स IIT एंट्रन्स, जी मेन्स एडवान्स, जाका भुरगे सामके 10-12 वर्सां ताजे खातीर प्रयत्न करीत असतात, तेनेचो मेडिकलची नीट ह्योही एग्जामीच्यो डेट्स सेंट्रल गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर केल्या. हाजो एक अर्थ की सरकार थोड्या प्रमाणात एज्युकेशनल एक्टिविटी चालू करपाक एक तांचो एटिट्यूड पॉझिटिव्ह आसता. म्हणून म्हजें तांकां इतलेंच सजेशन, ऑनलायन तर हो ब्लेसिंग इन डिसगायज अशें जालां. सगळे आमचे टीचर ऑनलायनान इतले गुंतल्यात की प्रत्येकाक, इवन जे पळय टॅक्स हेवी नाशिल्ले ते सुद्दां टीचर्स सगळे हातून गुंतल्यात. आणि मोठी एक मजेतशें तांचो वर्क चल्ला इन ऑर्डर टू कॉन्टॅक्ट स्टुडंट्स ऑनलायन. पूण कितलेंय जरी ऑनलायन म्हणलें, ताका एक सीमा आसा. आमचें एक सजेशन की जे तरेन एसएससी परीक्षा जाली, आतां आमचें आल्मेडा हायस्कूल पळय आसा तें गोंयचें सगळ्यात मोठें स्कूल. थंय 2000 विद्यार्थी शिकतात. आमचे एकाच एसएससी बेसीचे 350 ते 400 विद्यार्थी आसात. आमी सुरळीतपणे एसएससी एग्जाम, आमचे कडेन तितले क्लासरूम्स आसात इतली. सरकारान जर तर आमकां आतां आमचे आल्मेडाचें एग्जाम्पल घेता, तातूंत 2000 विद्यार्थी आसात. जशे चिंचेली आयल्या तशें आमकां प्रत्येक स्टँडर्डाक आठवड्याक एकदां वा 2दां स्कुलान येवप, बाकीचे सगळे घरच्यान होमवर्क ऑनलायन पद्दतीन करप.
हो जर तर पर्याय जालो जाल्यार आमच्या भुरग्याकडे आमच्या टिचरांच्या भुरग्याकडे इंटरॅक्शन कायम उरतलें. तांकां होमवर्क दिवंक मेळटलो, तो येतकर चेक करूंक मेळटलो. जे कितें आमी ऑनलायन शिकयता तें कितले पर्यंत तांचे कडेन पावलें हाजो आमकां एक नियाळ घेवपाक मेळटलो. हय. म्हणटकर प्रत्येक स्टँडर्ड आतां आमचे कडेन आमचो एक स्टँडर्ड एक 400 भुरग्यांचो जाल्यार आमी 400 भुरगे डिफरंट क्लासीसांत जी पद्दत आमी एसएससीक अवलंबल्या, एसएससी परीक्षा करपाक जी पद्दत आमी एडॉप्ट केल्या तीच पद्दत स्टँडर्ड वायज जर तर करीत with every class being called once a week or twice a week, depending on the infrastructural capabilities of every school. जाल्यार एकेडमिक एक्टिविटी चालू जातली. प्रत्येक टिचराचो भुरग्या कडेन संबंध प्रस्थापीत जातलो आनी बाकीचे तर ऑनलायन चालू उरतलेच बाकीच्या दिसांनी. आनी जे कितें ऑनलायन आमी चालू केलां तें आमकां एक एसेस करपाक मेळटलें वा आनी कितें दिवंक जाय. आनी भुरग्या कडेन आमचो एकूय फावटी पर्सन टू पर्सन जर संबंद नासत जाल्यार ते ऑनलायन तितले इफेक्टीव जावप डिफिकल्ट. आमी आतां आमची 11वी-12वी आसा थंय आमचे जशें स्कूल चलता तशें आमचे ऑनलायन क्लासीस चलता. पूण ऑनलायनाक कितें जाता, बॉय पर्सन स्टुडंट ऑल्सो मस्ट बी व्हेरी कीन टू लर्न. बरोबर. पण भास्करराव एक गजाल आसा की ऑनलायनाच्या बाबतींत तुमकां दिसता की मास स्केलीचेर क्लासरूम सिलेबस इम्पार्ट करप शक्य आसा? आयची गोंयची परिस्थिती आनी जर कनेक्टिविटी पळयली जाल्यार 2000 भुरगे जर आल्मेदा आसा 2000 भुरग्यां म्हाऱ्यांक विदावट एनी हिच व्हिडिओ स्ट्रिमींग जावपाक शकता, वेदर इट इज प्रॅक्टिकल ऑन ग्राउंड? डिफिकल्ट, व्हेरी डिफिकल्ट. हय. मागीर मागीर आमकां सरकारान एक 2 दीस आमकां तर सरकारान एक 2 दीस त्या भुरग्यांक स्कुलान आठवड्यांतले 2च दीस विथ सोशल डिस्टन्सिंग हय तर दीत जाल्यार आमी ते नक्की करूंक शकता. आनी जर तर एसएससी एग्जामीक ते एडॉप्ट मेथड करूं येता जाल्यार डेली स्कुलाक कित्याक करूं नये? प्रायमरी आनी नर्सरीचे म्हणिना हांव. हय. नर्सरी मस्ट बी अ नो. प्रायमरी मिडल लेवल स्कूल प्रायमरी नो म्हणटा तुमी? प्रायमरी तुमी नो म्हणटात? हय हय हय. प्रायमरी इज स्ट्रिक्ट नो. प्रायमरी ऑनलायन आमचे चालू आसतले. सर एक जो हातूंत भितर इम्पॉर्टंट प्रश्न येता तो म्हळ्यार सिलेबस आसतो आनी दुसरो म्हळ्यार प्रत्येक स्कुलाची किंवा प्रत्येक इन्स्टिट्यूटाची आपली स्वताची कॅपॅसिटी. तुमी कितें म्हणटात की शिक्षण खात्यान दरेका इन्स्टिट्यूटाक स्वातंत्र्य दिवचें आपलो मॉडेल तयार करपाचो, फिजिकल प्रेझन्स ऑफ स्टुडंट्स डिपेंडींग अपॉन देयर कॅपेबिलिटी? हय. जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटानूय तशेंच पळय म्हणलां की तुमकां स्टेट गव्हर्नमेंटाक एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी दिल्या की तुमी जे योग्य दिसता ते करा म्हणून. खंयचो झोन कंटेनमेंट, खंयचो रेड, खंयचो ऑरेंज, ग्रीन, त्याच प्रमाणे ताणें सर्टन अमाउंट ऑफ डिसिजन मेकिंग जर आमकां दीत जाल्यार आमकांय सामाजीक हाची जाणीव आसा. आमी ते योग्य रितीन पेरंट टिचर असोसिएशना कडेन मिटिंगो घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी फुडें वचूंक शकतात. आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. गोवा विद्या प्रसारक मंडळ आमचे ऑलमोस्ट 9 ते 9.5 हजार विद्यार्थी आहा. आमचे कडेन 550 स्टाफ मेंबर आसा आमचो. आमी 5 हायस्कुलां, 2 हायर सेकंडरी, 2 कॉलेजां चलयतात फोंड्यान. पण तुमी म्हणटात बेजिकली इंडिव्हिज्युअल शिक्षणीक संस्थाक हो मॉडेल थारावपाचो अधिकार दिवचो डिपेंडींग अपॉन तांची तांक आनी तांची कॅपॅसिटी. हय. पूण तांणी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आनी स्टेट गव्हर्नमेंटान एटलिस्ट हेल्थ रिलेटेड पळय इश्यूज आसा ताजे आमकां गायडलायन्स दिवचे. जनरल गायडलायन्स, मेजर गायडलायन्स. मेजर गायडलायन्स तांणी सांगपाचें की दिस इज द लिमिट दॅट यू शूड नॉट क्रॉस. हय. कित्याक तो हो इश्यू सामको प्रत्येकाचो न्ही. हो इश्यू एक ग्लोबल इश्यू आनी ताजेर प्रत्येक गव्हर्नमेंटांनी आपआपले स्टँड घेतात. आज जर तर म्हणत जाल्यार जगान एकूय शिक्षण संस्था चालू ना. ओके. हेंय आमी तकलेन दवरलें. लास्ट सर म्हजो एकच प्रश्न आहा.
तो म्हळ्यार अशी जर आमी फस्ट तुमी सांगता ती सिस्टम जर फॉलो केली तर सदांच एक बंधन येता ते म्हळ्यार सिलेबस कंप्लीट जावपाक जाय म्हण. सिलेबस कंप्लीट करप शक्य आसा हातूंतल्यान? न्ही आतां हे कोविड-19चे इश्यू कितले पर्यंत चलता ताजेर आसा न्ही. हो इश्यू आतां पावसान जर वाडलो बिकॉज ह्युमिडिटी आणि कुलर टेम्परेचराक इट मे इन्क्रीज अशें म्हणटात. पण आमी खरें कांयच सांगू शकना आज फाल्यां कितें जातलें तें. कित्याक हे हॉट क्लायमेटीन ताका लिमिटेशन आसत. तशें पळयत जाल्यार फेटेलिटी रेट इंडियेक खूब कमी आसा. आणि एक बिगेस्ट प्लस पॉयंट आमचो आसा की कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावना आणि यंग स्टुडंट पॉप्युलेशन अजून अफेक्ट जावना इंडियेक खंयच. आता जर तर टोटल स्टेटस तुम्ही काढशात बरोबर स्टुडंट खंयच अफेक्ट जावना. म्हणटकर होय फॅक्टर्स आमी क्लेम दवरूं जाय, सरकारान दवरूं जाय की बाबा स्कुलां एकदम चालू करून ते थंय चालू जायत जाल्यार तो एक भंय मनान आसात न्ही. बरोबर सर, थँक्स अ लॉट. केन्नाच हँडल बरोबर, कोणेच केन्नाच हँडल केलं ना ही परिस्थिती. हय जगूच पयल्या फावटी पळयता हे म्हणटकर आमी उगीच ल्हान तुम्ही मोठा घास घेवन ट्रीटमेंट करप तितलें बरोबर जावचें ना. बरोबर अशें म्हाका दिसता. बासिराव, थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. आमी परतय उलोवया, दीस वता तशें, कारण परिस्थिती आतां डेव्हलप जायत आसा. बट तुमची सारकी संस्था आनी त्या संस्थांचो अनुभव आनी एक्चुअल प्रॅक्टिकॅलिटी ऑन ग्रावंड म्हाका दिसता हातूंतल्यानच आमकां कितें तरी वाट मेळपाक शकता. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.